नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो खबरो. 1 फेब्रुवारी सावन सुरू जावपी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आदी आयज संसदेन आपयल्ल्या खासा सत्रांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी लोकसभेन 2025-26 वर्सा खातीर तयार केल्ले आर्थीक सर्वेक्षणाची प्रत सादर केली. हे सर्वेक्षण अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थीक वेव्हार खात्यान मुखेल आर्थीक सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाखाला तयार केला. या सर्वेक्षणात देशाच्या फाटल्या एका वर्साची आर्थीक स्थिती तसेच फुडाराविशीं व्यापक नियाळ दिला. या सर्वेक्षणा प्रमाण भारताची जीडीपी 7.4% अंदू वर्सा वाडटली असो अदमास व्यक्त करतना 2027च्या आर्थीक वर्सान वाड 6.8 ते 7.2% भितर आसतली अशें लेगीत नमूद केला. Economic Survey 25-26 Statistical Appendix. हे उपरांत सभाघरांत स्थगिती जाहीर करून फेब्रुवारीच्या 1 तारखेक परत एकदा 2026 ते 27 वर्साचो अर्थसंकल्प मांडपा खातीर अधिवेशन जातले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे पयले सत्र 13 फेब्रुवारी मेरेन सुरू आसतले. दुसरे सत्र 9 मार्च ते 2 एप्रिल मेरेन भरतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आयज दुसऱ्या दिसा काल संसदेन जाल्ल्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणाचो संदर्भ घेवन तांचे भाशणांतल्यान देशाच्या 140 कोटी भारतीयांचो विश्वास दिसून आयलो अशें संसदेच्या भायर घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. मुखार उलयतना फुडलीं 25 वर्सां ही देशाच्या उदरगती खातीर खूब म्हत्वाची असून ह्या काळान वक्तव्याचेर न्हय जाल्यार उपायांचेर लक्ष केंद्रीत करप गरजेचें अशें सांगून संसदेच्या सदस्यांनी हे विशीं विचार करून वागचें अशें आवाहन केलें. आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है. आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है. आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने की नहीं है, आज हिम्मत के साथ समाधानकारी निर्णयों का कालखंड है. मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वे आए, राष्ट्र के लिए आवश्यक समाधानों के दौर को हम गति दें. आयज युरोपियन संघा वांगडा जाल्ल्या मुक्त व्यापार समजिकाये विशीं उलयतना हे पावल एक आत्मविश्वास, स्पर्धात्मक आनी उत्पादक भारत घडोवपा खातीर म्हत्वाचें थारतलें असो विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. देशाच्या उत्पादकांनी ह्या समजिकायेचो फायदो घेवचो असो उलो मारतना आतां भारत संवसारा खातीर एक आकर्शणाचें केंद्र थारला अशें मुखार सांगलें. जो हमारे टीकाकार रहते हैं साथी, हमारे प्रति पसंद नापसंद का रवैया रहता है और लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक है. लेकिन एक बात हर कोई कहता है कि सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दिया है. योजना फाइलों तक नहीं, लाइव तक पहुंचाने का प्रयास रहता है और यही हमारी जो परंपरा है उसको हम आने वाले दिनों में रिफॉर्म एक्सप्रेस में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ाने हैं. लोकसभेन सादर केल्ल्या आर्थीक सर्वेक्षणाविशीं सविस्तर म्हायती दिवपा हेतान मुखेल आर्थीक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंथा नागेश्वरन हांणी पत्रकार परिशद आपयली. हे वेळार उलोवप करतना भारताची संभाव्य वाडीचो दर 7% जाल्ल्याचो सांगतना 3 वर्सां फाटीं तो 6.5% आशिल्लो अशें नमूद केलें. नवी दिल्लीन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन कोरोना महामारीच्या काळा आदी हो दर 6.4% आशिल्लो. 2025 वर्सा 6.5% जाल्यार अंदू वर्सा हो दर 7.4% जावपाचो अदमास तांणी उक्तायलो. सामके मध्यम म्हारगायेच्या वातावरणांत लेगीत देश हो उच्च उदरगत दर उपभोग आणि गुंतवणुकीचेर खर्च साध्य करता अशें लेगीत तांणी ह्या वेळार सांगलें. India's growth numbers stand out in comparison to any other part of the world, and that is why we call India a oasis of economic performance in the global scenario. And if you look at the last few years in comparison to pre-COVID average, real GDP growth pre-COVID was 6.4% and in FY25 was 6.5%. And this year, as I said, MOSPI is predicting 7.4,
Private final consumption expenditure growth is 7% for this year, on top of 7.2 last year. And in real terms, gross fixed capital formation is going to be a lot better than FY25, and definitely much better than the banking and corporate balance sheet crisis-ridden 2012-2020 period, when it grew only 6.3% on average per annum. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांच्या कुडीचेर आयज पुराय राज्य भोवमाना सयत बारामतीत निमणे संस्कार जाले. काल जाल्ल्या विमान अपघातान अजित पवार हांचे सयत हे चौगांक मरण आयिल्ले. आयज सांजे निमण्या संस्काराक केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितीन गडकरी, राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, रक्षा खडसे, रामदास आठवले, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शरद पवार गटाचे मुखेली शरद पवार, अजित पवार हांची घरकान्न, तांचे पूत तशेंच सुप्रिया सुळे हजर आशिल्ल्यो. हे वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लेगीत सर्गेस्त अजित पवार हांकां आर्गां ओंपली. मजगतीं काल जाल्लो अपघात हो मुद्दाम रचिल्लो कट जावं येता असो दुबाव कांय जाणांनी व्यक्त केल्लो. हे फाटभुंयेर प्रतिक्रिया दितना केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री राममोहन नायडू हांणी कसलेच तरेचो दुबाव पयस करपा खातीर ह्या अपघाताची सखोल चौकशी करतले अशें सांगलें. एक बार कोशिश करी कि हमारे एटीसी से जो बारामती में जो एफटीओ हैंडल्ड एटीसी है उनसे वार्तालाप चल रही थी. तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तभी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का. तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है. तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी एटीसी ने दिया उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है. इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे. आयज व्हडा दबाज्यान कर्नाटकाच्या बेळगावी जिल्ह्याच्या सोल्ला वाठारात रामेश्वर उत्सवाचे आयोजन जाले. ह्या उत्सवान कर्नाटका, गोंय तशेंच महाराष्ट्रांतल्या भावार्थ्यांनी व्हडा उमेदीन वांटो घेतलो. सैमाच्या गोपांत आशिल्ल्या ह्या देवळान आयोजीत ह्या वर्सुकी उत्सवाची देवळाच्या वेवस्थापकीय समितीच्या वांगड्यांनी दूरदर्शनाक माहिती दिली. आणि हांगा सकाळी आमचे महाअभिषेक चालू आसता मंदिरान, भटजी महाअभिषेक करता आणि दनपारां आमच्या हांगाच्यान 4च्या दरम्यान आमची पालखी भायर सरता. मिरवणूक आसता आमच्या गांवांत, फूल गांवांत मिरवणूक काडून मागीर सांजचे हांगा पावता पावता 6 जाता. 6 जावन मागीर ओटीचो प्रोग्राम चालू जाता. तसोच ओटीचो प्रोग्राम चालू जाता मागीर रात्री 10 वाजता. 10च्या नंतर आमचे भजनाचो प्रोग्राम आसता. भजनाचो प्रोग्राम एक दशावतारी नाटक आसता हांगा, तो मागीर रात्रभर चलता. आणि सकाळी आमचो गवळण चालू जाता सकाळी 6च्या दरम्यान, आणि ते मागीर आमची जात्रा कितें समाप्ती जाता तितल्या गवळण काल्यान. T20 आंतरराष्ट्रीय खेळांत विशाखापट्टणमांत जाल्ल्या 4थ्या मॅचीन भारताक माळेंतले पयले अपयशाक तोंड दिवचें पडलें. ह्या मॅचीन न्यूझीलंडान 20 षटकांनी 7 विकेटींनी 215 धांवड्यो काडल्यो, जाल्यार भारतान 18 षटकांनी 165 धांवड्यो काडल्यो. भारत 5 मॅचींच्या खेळामेळेंत 3-1 अशा गुणांनी मुखार आसा. 5वी आनी निमणी मॅच तिरुवनंतपुरमाच्या ग्रीनफील्ड स्टेडियमाचेर जातली. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप वेव्स सुरू केलां. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.